नमस्कार. पणजी दूरदर्शन केंद्राच्या आजच्या कोकणी खबरापत्रांत तुमकां सगळ्यांक येवकार. पळोवया आयच्यो खबरो. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सध्या आपल्या मालदीव्स भोंवडेर आसात. थंय पावतकूच तांकां भारतीय समुदायान भव्य येवकार दिलो. मालदीव्सच्या भारतीयांनी प्रधानमंत्र्यांक येवकार दीत भारत माता की जय आणि वंदे मातरम ह्यो घोशणा दिल्यो. थंय तांकां येवकार दिवपा हेतान सांस्कृतीक कार्यावळी घडोवन हाडिल्ल्यो. मालदीव्सचे राष्ट्रपती मोहम्मद मुइझू हांणी दिल्ल्या आमंत्रणाक मान दिवन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी मालदीव्जाक भेट दिली. ही भोंवडी त्या वेळार जाता जेन्ना भारत मालदीव्ज आपल्या राजकी संबंदांचे 60वें वर्स मनयता. आपले सांस्कृतीक संबंद घटमूट करपाचेर दोनूय देशां मदीं भासाभास जातली. दोनूय फुडाऱ्यां मदीं द्विपक्षीय मुद्द्यावेल्यान चर्चा जातली. व्यापार आनी अर्थवेवस्था, सुरक्षा, संपर्क ह्या मुद्द्यावेल्यान चर्चा जातली. आपल्या मालदीव्स भेटी वेळार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तांकां एक भेटूय दितले, जाचें नांव आसा बिश्मय क्यूब्स. आयज संसदेच्या पावसाळी सत्राच्या 5व्या दिसा लेगीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी दोनूय सभाघरांत तरेकवार मुद्द्यांचेर संदर्भ घेवन घातिल्ल्या बोवाळाक लागून संसदेच्या कामकाजात परत एक फावट आडमेळी आयल्यो. आयज सकाळी लोकसभेत कामकाज सुरू जायना फुडें विरोधकांनी घोशणा दीत सभापतींच्या आसनाकडेन धाव घेवन लेगीत सभापती ओम बिर्ला हांणी कामकाज सुरू दवरपाचो यत्न केलो. पूण उपरांत विरोधी पक्ष फुडाऱ्यांनी खर टिका करून तांणी सभाघराचें कामकाज दनपारां 2 वरां मेरेन स्थगीत केलें. तशेंच तांणी साबार लोकसभा फुडाऱ्यांची एक सर्वपक्षीय बसका आपोवन सोमारा सावन लोकसभेचें कामकाज सुरळीत करपा विशीं चर्चा केली. राज्यसभेत लेगीत विरोधी पक्षाच्या फुडाऱ्यांनी घातिल्ल्या बोवाळाक लागून सभाघराचें कामकाज आदीं 12 वरां मेरेन आनी उपरांत सोमार मेरेन स्थगीत करचें पडलें. मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी पत्रकार परिशद आपोवन राज्य सरकारान राज्यांतलीं आदलीं घरां कायदेशीर करपा विशीं म्हत्वाच्या निर्णयाची घोशणा केली. ह्या निर्णया प्रमाण 1972 वर्सा आदीं बांदिल्लीं आनी सर्वेक्षणांत नोंद आशिल्लीं साबार घरां गोंय सरकारान जारी केल्ल्या अधिसुचोवणे प्रमाण कायदेशीर करतले अशें मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. नागरिकांनी हे विशीं अर्ज केल्या उपरांत उपजिल्लोधिकारी आनी पंचायत सचिव 8 दिसां भितर हे विशीं प्रमाणपत्र जारी करतले आनी ही प्रक्रिया 1 ऑगस्ट सावन सुरू जातली अशी माहिती मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी दिली. डायरेक्टर ऑफ पंचायत आणि डायरेक्टर ऑफ म्युनिसिपालिटी ही दोन सर्क्युलर इश्यू करता. ओके, डायरेक्टर ऑफ पंचायत जे इश्यू करता स्ट्रक्चर एक्झिस्टिंग ऑफ द रेव्हेन्यू सर्वे प्लॅन ऑफ द लँड होल्डिंग इन द रुरल लोकल बॉडीज. ओके, त्या सर्वे प्लॅनाचे आता ते ओके सेम वे परत द सर्वे रिकॉर्ड ऑफ 1972 चो धरून आम्ही हांगासर म्हणटा आसतना द विलेज पंचायत secretary on the receipt of the application upon verification of the document issued the certificate in the prescribed form for the payment of ₹1,000. आता तो prescribed form आहा पळय that form itself says same way whether जे आम्ही टोटल वाचला तर सगळे त्याच पद्धतीत आसा. हांगासर I hereby certify village पंचायत ताका certify issue करतलो. ओके, based on same thing this type of certificate will be there. त्याच पद्धतीचे सर्टिफिकेट्स असतले. तितून तो म्हणटलो बेस्ड ऑन द व्हेरिफिकेशन ऑफ द अबाव रिकॉर्ड अँड सर्टिफिकेट इश्यूड बाय द डेप्युटी कलेक्टर अँड सब डिव्हिजन ऑफिसर इट इज हिअरबाय सर्टिफाइड दॅट द सेड स्ट्रक्चर इज एन एक्झिस्टिंग लीगल स्ट्रक्चर अँड इज ऑल्सो असेस्ड फॉर द हाऊस टॅक्स. हे स्ट्रक्चर हे लीगल स्ट्रक्चर आसा ही ताका तो सर्टिफिकेट दितलो. म्हणजे 72च्या पयलींचे घर ज्या जागेत आसा सर्वे रिकॉर्डाचेर लागलेले आसा आणि घर नंबर ताका माझे घर माझ्या नावाचे रिकॉर्डेड जर असत जाल्यार ताका हे घर लीगल घर म्हणून सर्टिफिकेट मेळटले. गोंय सरकार म्हादेव वाचोवपा खातीर करतल्या यत्नाचेर कर्नाटकाचे उपमुखेलमंत्री DK शिवकुमार हांणी केल्ल्या विधानाचेर मुखेलमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत हांणी प्रतिक्रिया दितना गोंय सरकार म्हादेव वाचोवपा खातीर आपले यत्न चालूच दवरतले अशी स्पश्ट गवाय दिली. DK शिवकुमार हांणी केल्ल्या विधाना वयल्यान काँग्रेस पक्षाची संस्कृती आनी तांचे कारण नासतना आरोप करपाची संवय स्पश्ट दिसून येता आनी ताचो गोंय सरकाराच्या कामाचेर कांयच फरक पडचो ना अशें मुखेलमंत्र्यांनी ह्या वेळार सांगलें. DK शिवकुमार कितें उलयता पळय न्हू रे, तो आपली संस्कृती काँग्रेसचो कल्चर जो आहा पळय तो दाखयता. पयल्यान पयली म्हादईच्या बाबतीत आमी सातत्यान आमची लढाई जी आसा पळय सुप्रीम कोर्टान आसतली, म्हादई डिस्प्यूट ट्रिब्युनलान आसतली किंवा केंद्र सरकार कडेन आमचे आसतले मागणे हे सदोदीत चालू उरतले.
म्हादई खातीर आनी गोंया खातीर म्हादई ह्या विशयाचेर हांव आतां न्हू, हांवें पयलीं सांगलां, हांव ह्या विधानसभेत पावच्या पयलीं पासून म्हजी लढाई सदांच सुरू आसा. कोण कितें उलयलां हें म्हाका पडूंक ना, बट डेफिनेटली म्हणजे म्हादई खातीर जें कितें करपाक जाय पळय न्ही तें सातत्यान हांव करीत रावतलो. कोणाक कितें उलोवपाक जाय तें तो उलोवं, तो आपली संस्कृती कितें आहा पळय न्ही ती दाखयता, तें म्हाका पडूंक ना. केपेचे आमदार आंतोन दिकोश्ता हांणी केप्यां बांदपा आशिल्ल्या कृषी घर प्रकल्पाविशीं आयज विधानसभेत प्रस्न उबारलो. हाचेर जाप दितना शेती मंत्री रवी नाईक हांणी नेमिल्ल्या कंत्राटदारान हें काम मदींच सोडिल्ल्यान ह्या कामाची निविदा परत एक फावट जारी करतले अशें सांगलें. मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हे विशीं उलोवप करतना शेती खातें आनी सुवाती खातीर येणावळ खातें हांचे जोड पालवान बेगोबेग हें काम हातांत घेवन ऑक्टोबर मेरेन ह्या प्रकल्पाचो बुन्यादी फातर बसयतले अशें उतर दिलें. दुसरी जागा आमच्या निदेशान दाखयता म्हटल्या पळय न्ही ती एकदा डिपार्टमेंटाक धाडा आनी ती जर रस्त्याक तेक्कोन आसा न्ही जाल्यार तेका पळोवपाक लाय. रेव्हेन्यू डिपार्टमेंटाची आसत जाल्यार हांवूय ती जागा एग्रीकल्चराच्या खातीर दिवपाक लायता. दोगांयकूय एकदा डायरेक्टर एग्रीकल्चर आनी दोनूय आमदार केप्यांतले वांगडा वचून पळोवन आनी ती जर बरी आसत जाल्यार त्या जाग्यार करूया. ऑक्टोबर चीफ मिनिस्टर ऑक्टोबर फाउंडेशन जागा फायनल ताका सांगल्या ताका लागून डिले जावपाक ना, ऑक्टोबराक डिले जावचो. राज्यात वाडटल्या घटस्फोटाच्या प्रकरणाचो संदर्भ घेवन आयज कायदो मंत्री अलेक्स सिक्वेरा हांका नावेलीचो आमदार उल्हास तुयेकार हांणी विधानसभेत प्रस्न विचारलो. हाचेर मंत्री सिक्वेरा हांणी दिल्ल्या जापे उपरांत मुखेलमंत्री डॉ प्रमोद सावंत हांणी हस्तक्षेप करून गोंयांत लोकसंख्या उणी आसून लेगीत वाडट्या घटस्फोटाच्या प्रकरणाचेर हुस्को उक्तायत राज्यांत स्वतंत्र कुटुंब न्यायालय स्थापन करप कठीण प्रक्रिया आशिल्ल्यान लग्ना आदी समुपदेशन कार्यावळ चालीक लावप गरजेचें आसा अशें मत तांणी उक्तायलें. वाढत आसा तेका लागून प्री मॅरेज कावन्सिलींग हाजोय विचार सरकार मदीं करताले. प्री मॅरेज कावन्सिलींग मदीं हाजो म्हणजे मदीं तेका परत लोकांनी परत विरोध केलो आनी कितें केलो लोक जायते न्ही फाटले फावटी लॉ मिनिस्टर ऑफ निलेश आसतना तेणी कन्सेप्ट मांडलेलो की प्री मॅरेज कावन्सिलींग हें जावपाक जाय आनी तें जर जालें आसत म्हणजे हांव एक विचार सांगता सरकारान अजून डिसिजन घेवंक ना जाल्यार लगेच फाटल्यान जर छापले फाल्यां सरकार आतां प्री मॅरेज कावन्सिलींग लग्नाक खंय तरी लोकांची बट ही काळाची गरज आसा. कारण हे जर पळयत जाल्यार तो कन्सेप्ट हो आहा पळय न्ही हो बाकीच्या फॉरेन कंट्रीनी आसा की प्री मॅरेज कावन्सिलींग जावपाक जाय. हांव बाकीचें म्हणना, ओके, हेजी गरज आसा. तें जर जालें आसत जाल्यार तूं म्हणटा ते डायवर्स केसीस कमी जावपाक शकता. कारण जो पर्यंत दोगांयचे विचार जुळना तो पर्यंत लग्न जावप योग्य न्हय. हय काय ना हे कावन्सिलींग केल्या उपरांत एकदां तेजें ठरू शकता. म्हणून तेजोय विचार आमी फक्त जाल्या उपरांत कितें करपाचें हाजो विचार करच्या पेक्षा ते जावच्यो न्हू हाजोय प्रयत्न करप तो तितके गरजेचो. फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी सरकाराचेर जुवारी एग्रो केमिकल्स लिमिटेडच्या जाग्यार 50,000 कोटी रुपयांची भानगड केल्ल्याचो आरोप आयज विधानसभेत केलो. हाचेर जाप दितना येणावळ मंत्री आतानासियो मोन्सेरात हांणी जुवारी नगरच्या ह्या कंपनीक उद्देगा खातीर दिल्ली कम्युनिदादीची जमीन सरकाराक परत घेवप शक्य ना अशें सांगून ह्या जाग्याचो वापर निवासी प्रकल्पा खातीर सुरू आशिल्ल्याचो आमदार सरदेसाय हांणी केल्लो आरोप मंत्री मोन्सेरात हांणी भायर मारलो. येणावळ कायद्यात दुरुस्ती करपा आदी ही सुवात हस्तांतरीत जाल्ल्यान सरकार ती आतां परत घेवंक शकना अशी स्पश्ट गवाय मुखेलमंत्र्यांनी ह्या विशयाचेर उलोवप करतना दिली. तो जे चार्ज करता डायरेक्ट चार्ज मारलो जायती एक्शन घे. स्पीकर सर आमी कायदो आमी हाडला. केन्ना हाडलो जमीन दिता कर व्हडलें जाला म्हणून जमीन व्हडलें जाला म्हणून हाडलो मागीर कायदो हाडटा. स्पीकर सर हे अशा पद्दतीन चल्ला म्हणून आमी अशा पद्दतीन चलयला कोणे तुवेंच जुवारीचे स्कॅम कोणे केले. जुवारीचो स्कॅम आमच्या सरकारान केलो. And there is no question of scam here. There is a question of scam. You are the opposite. It's like the government has created some scam. मंत्र्यान म्हाका उत्तर दिला की आपूण एजी मऱ्यान वता स्कॅम आहा म्हणून मंत्रीच म्हणटालो. आता तुम्ही नवेच नाटक पळयला तुम्ही नवेच म्हणटाय. अरे तो हे मागीर आणि इतलें खबरापत्र हांगा सोंपता. परत मेळुया आयज सांजेच्या 6:30 वरांच्या खबरापत्र.